नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। एनजीटी दिल्ली व्हरूंक मुख्यमंत्री पेटला तेमाक हायकोर्टाच्या निकालाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी। गोवा फॉरवर्ड मुख्यमंत्र्याच्या लायनीर काँग्रेस आपाच्या गोवा फॉरवर्डाक तोमणे। नाटकां तियात्रांचेर जीएसटी रद्द करचो, गोयचे शिवसेनेची मागणी। 15 दिसांचो प्राझ, प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचेर आर्टिस्टांच्यो खर प्रतिक्रिया। ट्रकवाले आणि मायनिंग कंपन्यांमदी मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी। दक्षिणेतल्या ट्रकवाल्यांक वाढ 2 रुपयांनी 4 रुपया जाय। ट्रकवाले म्हणटात अम्ब्रेला स्किमी नाका, जाय काम धंदो। एकशे 8 ना वाली, हेल्थ मिनिस्टराच्यो हायफाय गजाली। वेर्ला काणका, भुरग्याक हाडूंक गेल्ली अँब्युलन्स वाटेर पंक्चर, टायर गुळगुळीत, टायरांच्यो दिसतात सरयो। ग्रुप सींतल्यान इराण आनी जर्मनी पावले नॉकआउट रावंडात। फातोड्डेचे मॅचीत इराण कोस्टारिकाक 3-0 गोलांनी। कोचीचे मॅचीत जर्मनीन गिनीक मारले 3-1। एनजीटी दिल्ली व्हरूंक मुख्यमंत्री तेमाक पेटला। गोयच्यो केशी एनजीटी पुणेच्यान दिल्ली ट्रान्सफर करपाची अधिसुचोवणी हायकोर्टान रद्द केल्या उपरांत निकालाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी सरकारान केल्या। अधिसुचोवणेक एक्टिविस्टांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्ले। काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन सरकाराचेर फोग काडलो, मात गोंयकारपण वालो गोवा फॉरवर्ड मुख्यमंत्री करता ते सारके म्हूण रावला। एनजीटीत वतल्या एक्टिविस्टांचो मुख्यमंत्री परिकार खंय आवाज चिड्डुपाचो यत्न करता। पुन्हा दिल्ली बोगले पडटा आनी पुन्हा पयस पडटा म्हणून म्हाका दिसता दिस इज अ नेल इन वन ऑफ द नेल दॅट विल बी द कॉफिन ऑफ द गव्हर्नमेंट। गोंयकारांक हे हँडलिंग एनजीटी पळय केसीस हँडल करता त्यो केसीस कसल्यो एक बारीक मनशाक न्याय मेळपा। आमी ऑपोजिशन म्हणून असेंब्लीत कितें उलयलें जाल्यार हो गव्हर्नमेंट पळया तो आयकपा रेडी ना। ताका लागून बारीक लोक काडटा आनी एनजीटीत वयता आनी एनजीटीन तेका जस्टीस मेळटा। जस्टीस मेळटा म्हूण तूं काडटा आनी हे काडटा आनी दिल्ली व्हरोन सोदता। एनजीटी खातीर सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज दिवंक वचप आनीकूय चूक। गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी गोवा फॉरवर्डान प्रामाणीक आसल्यार सुप्रीम कोर्टात वचूंक सोदतल्या मुख्यमंत्र्यांक खंय आडावचो। आनी चड उलयना, फकत मुगे शिटकावणी विजय सरदेसाय गोंयकारपणाचे जो तूं खरें मोग आहा एनजीटीन हो अपील सुप्रीम कोर्टात असो जायना आनी हो गोंयकारांक जो जायो एनजीटी गोंयांत आनी ऑर्डर दिल्या ती ऑर्डर उरो जायी आनी शासनाक आमकां एक गोंयकारांक एक बारीक जो मनीस आहा जो तळमळटा जो कोण आमी तेका आयकलो ना आनी तेका तो न्याय सोदिता आनी तो न्याय सोदपाक एनजीटी वयता ते काडायना म्हूण सांगपाक। आम आदमी पक्षानूय सरकाराचेर फोग काडलो। म्हजी तुमकां एकच मागणी, सीएम जावं आनी ताचे कोलिशन पार्टनर जावं कसली एंटी पीपल डिसिजन घेनाका, हाजेर विचार करा आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाची विचार सुद्दां करिनाका। लेट द डिसिजन दॅट हॅज बीन टेकन बाय द हाय कोर्ट रिमेन बिकॉज इट इज प्रो पीपल, इट इज फॉर द एनवायरमेंट ऑफ गोवा। History will remember that something was done for the environment by you also, not only everybody of us, the activists, but you also saw reason. चड करून म्हजी मागणी कोलिशन पार्टनर तुमकां की तुमी ओग्गी बसल्या ते मातशें कितें तरी उलोवन दाखोवचें आनी नाल्यार तुमी जाहीर करचें की यू आर ऑल्सो व्हेरी कीन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट म्हणून। आम आदमी पार्टी डिमांड्स दॅट द वर्डिक्ट ऑफ द हाय कोर्ट बी रिस्पेक्टेड। मात गोवा फॉरवर्डाचो मुख्यमंत्र्यांक पुराय तेको। सीएम कितें थारायता ते खंय फायनल। Let the government take it. We are working under the chief minister who says he's going to review this. Let him take a decision. Then we will take a decision. My basic point is that nobody needs to, it shouldn't reach a point that we have to be reminded that we need to care for it. No, we need to care for the environment. We need to also have industry which is growing. Industry as an engine of growth for the economy is a given, but environment has to be protected. Nature of Goa is the essence of Goa. Bureau report, Prudent.
नाटकां तियात्रांचेर जीएसटी रद्द करचो आनी गोंयच्या कलाकारांक वयर काडूंक अनुदानाची तजवीज करची म्हूण गोंयची शिवसेना मागता. 15 दिसां भितर सरकारान पावल उखल्लें ना जाल्यार शिवसेना खंय हो इश्यू घेतली. तियात्रां आनी नाटकांक 18% जाल्यार कोंकणी फिल्मांक 28% जीएसटी लागू म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. जीएसटीचेर आर्टिस्टांच्यो खर प्रतिक्रिया आयल्यात. कलाकार, लेखक, डायरेक्टरांक उर्बा दिवंक सरकारान अनुदान दिवंक जाय. जीएसटी लावप म्हणल्यार खंय पोटार पांय दिवपाची गजाल. हेजे तियात्र जे कितें आसा किंवा नाटकां कितें आसा ती एक गोंयकारपणाची एक खासियत आमची. ताका आज मुखार व्हरपा खातीर आज हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांणी मुखार सरचें आनी हांकां हे जे नाटकां किंवा तियात्र आसा ते जीएसटी फ्री करची. कारण आज जेन्ना हे तियात्रीस्ट जेन्ना तांकां म्हाका तरी दिसता की आज जीएसटी लावपाची सोड, आज गोवा गव्हर्मेंटान मुखार येवन ही जी कला कितें आसा ती मुखार व्हरपा खातीर तांकां अनुदान दिवपाची गरज आसा. जीएसटी हो विशय दुसरोच, कारण अनुदान दिले शिवाय आज नवे लोक मुखार सरपाना, प्रोड्युसर मुखार बरे जावपाना, तातूंतल्यान एक रायटर मुखार बरे जावपाना, बरे एक्टर जावपाना. सो हांव मागता, शिवसेनेतर्फे मागता, जो 18% जीएसटी जो टर्न ओवर 20 लाख किंवा वयराचेर जो तियात्र किंवा हाजेर लायला तो रद्द जावचो. आमी एक 15 दिसाचें अल्टिमेटम दितले आनी हाजेर जर गव्हर्मेंटान जर तर कांयच हें केलें ना जाल्यार आमी मेमोरेंडम दितली. फेसबुकाचेरूय तियात्रिस्ट, आर्टिस्ट आनी एक्टिविस्टांच्यो खर प्रतिक्रिया आयल्यो. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार. मुख्यमंत्री पर्रीकारान ट्रकवाले आनी मायनिंग कंपन्यांबरोबर बसून मिनाच्या ट्रान्सपोर्टाचे नवे रेट थारायले खरे, मात दक्षिणेंतल्या ट्रकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या प्रस्तावाक रिस्पॉन्स जाय तसो दिल्लो ना. दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले नव्या रेटीचेर सॅटिस्फायड नात. मुख्यमंत्र्यान बेकार ट्रकवाल्यांक अम्ब्रेला स्कीम परत सुरू करता म्हूण सांगूनय जाले. ट्रकवाले म्हणटात स्किमी नाका, काम दियात. शुक्रारा ट्रकवाले आनी मायनिंग कंपन्यांचे बरोबर ट्रान्सपोर्ट रेटीचो विशय सोडोवंक मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिटींग घेतली. सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकारूय आशिल्लो. ट्रान्सपोर्ट रेट टन आनी किलोमिटरा फाटल्यान 2 रुपयांनी वाडोवपाचें थारलां. सीएमान आनी मायन डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसलो आनी बाकीचे मायनर आसले निर्णय घेतला जो पयल्या 10 किलोमिटराक 12.5, मागीर 10 ते 20 किलोमिटरा 12 आनी मागीर 20 किलोमिटर येवपा जो रेट आसा तो 11.5 हे थारायलें आसा. आनी जो व्हेकल ट्रॅक सिस्टम जे आसलो GPS तेजो 550 रुपया चार्ज करपाचो मंथली. गाडी बंद आसता तेन्ना चार्ज करपा ना. आनी जो टायमींग आसा, जो ट्रान्सपोर्टाचो टायमींग आसा तो सकाळीं 6 ते सांजे 7 म्हटल्यार आनी मदीं जो स्कुलाचो टायम आसता तेन्ना ऑफ असो टायमींग दिल्लो आसा. कोर्टाची ऑर्डर आसा 20 मिलियन टन. त्या खातीर सीएमान म्हटलें की थोड्योच रुटाच्योच गाडी घेवया आनी एक फॅमिलीची एक गाडी घेवया. त्या खातीर तेंचें मातशें कन्फ्युजन जालें. तेंच्यांनी गाडयो रेडी केल्ल्यो, 3 बी गाडी आसा फॅमिलीच्यो, 4 गाडी आसा. तांकां दिसलें की आमची एकच गाडी बाकीची गाडी बंद उरतली म्हणून तेणी ओपोज दिल्लो. आतां तें कन्फ्युजन जाल्लें क्लियर केलें. फॅमिलीच्यो समज 4-5 भाव आसल्यार तेंच्यो गाडयो त्या रुटाक जे आसा घेवपाक आनी गाडयो बंद उरता तांकां पर मंथ 8,000 रुपीज सरकार दितलें मुख्यमंत्र्याच्या बंद आसा स्कीम लॉन्च करतले कित्याक सगळ्यांकच काम मेळूंक शकपाना. आनी फाल्यां समज 30,000 टन कोर्टान ऑर्डर दिली 30 मिलियन टन जाल्यार परतून सगळ्यांक काम मेळटलें. 8,000 दितले बंद आसता म्हयन्याक दितले. म्हयन्याक 8,000 पर ट्रक. पूण एका ट्रक बंद उरता ते. फॅमिली कितले ट्रक? फॅमिलीक 2 ट्रक. ट्रक ओनर्स जे आहा सरकारान कितें दिलां तेजेर आमी खंय तरी एक सेटल जावन एक धंदो चालू जावन म्हणून आमी सगळे सेटल कित्याक आमकां विश्वास आसा की सरकार खंय तरी हेजेर तोडगो योग्य काडून मायनींग बरें फुडें सुरळीत चालू जावपाक. ज्यो नॉर्थाक ज्यो मायनींग बंद पडल्या त्यो सरकारान बेगीनच्या बेगीन चालू करच्यो प्राधान्य घेवन. आमच्या सगळ्या गाड्यांक काम मेळटा. नॉर्थ गोवाच्यो सगळ्यो मायनींग चड करून सोनशी बिनशी मेन प्रश्न आसा सोनशी. मायनिंगात काम धंदो गेल्ल्यांक अम्ब्रेला स्कीम परत नव्यान सुरू करता म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगून जालें. जे ट्रकांक कॉन्ट्राक्ट मेळना तांकां खंय स्कीम मेळटली. 1 ते 2 ट्रक आशिल्ल्यांक म्हयन्याक ट्रका फाटल्यान 8,000 मेळटले. मात दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांक मुख्यमंत्र्याचो प्रस्ताव व्हडलोसो मानवल्लो ना. तांकां मुख्यमंत्र्याची अम्ब्रेला स्कीमूय नाका.
14 रेट मागलोली 14 रेट जावपा जाय आसली आनी दुसरी म्हणल्यार आमकां आमी सांगलें एक पासून गाडी आमी कॅन्सल जावपा जायना आनी न्यू गाडी घेवपा जायना म्हणून पूण आतां तेणें रुटा चलता ते 80% म्हणलां आनी रुटा आनी 20% हेका दिलां मायन ओनरान दिला तांच्यो गाडयो हय तेंच्यो गाडयो तेंक घेवपा पूण ते ज्यो पळय गाडी काडल्या ही ते 20% एटलिस्ट तेणें ते घेवपा जायो दुसरी गाडी घेवपा जायना आमगे सांगपा म्हणल्यार सगळ्यो 100% रुटाच्योच गाडयो घेवपा रुटाची गाडी घेवपा जायो रुटाचे न्ही ज्यो भायर पासून काडले ते तेंकां दुसरी हाज्यो आतां रुटा गाडी 80% तेंगे गाडी चलतल्यो गांवच्यो रुटा त्यो गाडी चलतल्यो आनी दुसरी बारी मडगोच्यो दुसरी गाडी चलतल्यो गाडी आसता तशें आमकां रेट वाडलो जाय गाडयो त्यो चेंज आमगे डिमांड आसलो गाडी आहा ती तशीच उरपा जाय आसल्यो सेम उरपा जायो आनी रेट वाडपाची आनी आमकां गव्हर्मेंट पॅकेज पासून नाका आसली रेट वाडली जाल्यार पॅकेज पासून नाका आमकां पूण आतां गव्हर्मेंट कितें केलां कोणाय गाडी काड तांकां आपण पॅकेज दिता म्हणटा एक वर्स 12 मंथ आपण पॅकेज दिता म्हणटा 12 म्हयने म्हणल्यार तांकां 8,000 म्हयन्याक दिता आनी समज तांगे 5 गाडी आसल्यार तेंका तो कंटिन्यू करतलो एक वर्स आपण पॅकेज दिता म्हणटा पूण लोकांगे आमगे म्हणणे पयर सावथगांव मिटींग जाल्या त्या लोकांगे मागणी आहा आमकां पॅकेज नाका आनी कांय नाका ती गाडी आहा ती चलपा जाय म्हणून ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेवया एक ब्रेक